शेळपे म्हापशेच्यान 9 ऑक्टोबरच्यान बेपत्ता आशिल्लो साहिल मोहन कांबळे मंगळारा घरा परत आयलो। अनवळखी मनशांनी ताचे अपहरण केल्ल्याचो दावो त्या भुरग्यान केला। म्हापशा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। 9 ऑक्टोबराक स्कुलाक वता म्हूण घरांतल्यान भायर सरिल्ल्या साहिल कांबळे ह्या भुरग्याचे 4 गुंडांनी अपहरण करून ताका गाडयेंत घालून राजस्थानाक व्हेलो। ताचेर आयिल्ल्या ह्या संकश्टाक ताणें भियेनासतना तोंड दिलें आनी कशेबशे करून त्या गुंडांच्या तावडींतल्यान तांणी पळ काडलो। कांय दीस ताणें राजस्थानांतल्या एका ढाब्याचेर काम केलें आनी दसऱ्या निमतान घरा वता म्हूण सांगून तो भुरगो सुखरूप घरा आयलो। आयकात ताची काणी। सर तुका जेन्ना गाडयेन येयलो मदीं मारलो बिल्लो की न्ही तुका? ना धमकी वगैरे अशी की न्ही? धमकी ते उलोवंक ना कितें। पूण तुका कांयच कारण ना कळोंक ना बाबा कित्याक केलो आनी तेंच्यांनी काय सांगूंक ना तुका फकत उलोवन नेलो तितलेंच। कारागिरांक कोणीच उलोवंक ना। कोणूच उलोवंक ना तुजे कडेन? तुका अशें कोणाचेर दुबाव आसा की बाबा कोण आपल्याक एक हानी करूं शकता किंवा गोंयांत म्हापश्यान असो तुजो कोण दुश्मन आसा की तुका त्रास करपी कोण आसा? काय ना। तुका कोणाचेर दुबाव आसा ना। कोण आपल्याक त्रास करूं शकता अशें? ना। तूं त्या हॉटेलार जे काम करतालो तूं त्या हॉटेलारूच रावतालो? हय। पूण इतले दीस जेन्ना तूं 15 दीस थंय रावलो तेन्ना त्या मालकान तुका कांयच विचारूं ना तुज्या बाबा फॅमिली मेंबर तूं खंयच्यान येयला? विचारले तो हे आसलो दिसता भाशा कळनासली। हय भाशा इनवॉल्व आसलो। म्हाका दिसलो तो इनवॉल्व जा म्हणून तेका कितें उलोवंक ना उगी रावलो। तूं उगी रावलें म्हणजे साहिल एक प्रश्न आहा की जेन्ना तुवें म्हटलें पळय 2-3 गाडयो बदल्ल्यो आनी वाटेर तूं खंय तरी तुका चान्स मेळलो तूं भायर सरलो त्या गाडयेंतलो ती गाडी फोडली तुवें आनी धांवलोय तो डायरेक्ट धाब्यार गेलोय ओ तेंच्यांनी सोडलो धाब्या कडेन तुका? ना सोद हे गेले कितें गावूंक ना म्हूण धाबो एक दिसलो थंय हे गेले तेका विचारलें अशें। गाडी जी फोडली पळय त्या अंतराचेर धाबो कितले पयस? 4 आसतले। 4 किलोमीटर। कितल्या अंतराचेर पयस आसलो धाबो तो? 4 किलोमीटर आसले थंयच्यान धांवलो। तो थंयसून तूं गाडी फोडली ते धांवलोय तूं मागीर तुका तो अखेरेक एक धाबो दिसलो? अच्छा। पूण कसो कितें आसलो धाबो? रस्त्या कुशीक आसलो? नांव कितें धाब्याचें इतले दीस काम करताले? कितें आसलें बोर्ड हे जाल्लें पडना जालेली ती दिसना धाब्याची जेवण भेटता तेजेर ते जेवण ते आसले तो म्हणटालो जेवण जेय तूं आनी न्हीद। कितले जाण आसले धाब्याचेर कामाक? 3 जाण आसले। तूं धरून? हांव धरून 4। तूं धरून 4 आनी तो मालक? त्या मालकाची कितें फॅमिली बी थंयच आसली? ना तो एकटोच? कोणाचें तरी नांव खबर आहा? कोण आनी तुज्या वांगडा जो काम करतालो हेल्पर लेबर ते हॉटेलाचेर वेटर बिटर कोणाचें तुका नांव याद ना? मागीर कितें म्हणून तूं तांकां उलो घालताले इतले दीस? ना असोच केलें काम केलें जाल्यार गेलें ना दवर म्हणटाले असोच। फाटले 15 दीस भुरगो गायब आशिल्ल्यान साहिलाच्या आवय बापायचेर दुख्खाचे दोंगर कोसळिल्ले। ताच्या घरच्यांनी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्ली आनी पुलिसूय ताचो सोद घेताले। मात काल राती तो स्वता जावन सुखरूप घरा आयिल्ल्यान ताच्या घरच्यांनी खोस उक्तायली आनी पुलिसांनी मजत केल्ल्या खातीर तांचे उपकार मानले। आम्ही विचारताले आम्ही अजून पासून तेजे कडेन जाप काडूंक ना म्हणल्यार ते तेंचें काम आहा न्हय तेंनी बी बाबा शोधले खूब जागे आनी 15 दीस तेणी बी खूब हे केले सोदताले ते खूब शोधले पूण काय सुराग मेळना। तेंच्यानी खंय वचून ती CCTV चेक केला खूब जाग्याचेर चेक केला पोस्टर बिस्टर लायला पुलिसांनी खंय खंय वयता थंयसर विचारल्यात केस हँडल करतालो तो म्हणजे दिवस रात्र काम करतालो। दिनेश मुखिया तो साहेब त्यांनी बावड्या आमकां म्हणजे हेल्प बरी केला त्यांनी पुलिसांनी बरी हेल्प केला कितें सांगताले की बाबा हांव म्हूण तेंचे कडेन कितें आसलें जाल्यार ते आमकां सांगताले आमचे कडेन आहा जाल्यार आमी तेंकां सांगताले फोन करून की बाबा अशें अशें आहा अशें मात तेंच्यांनी बरें हे केलां आमकां सपोर्ट केला। आमी आसा शेळपे धुलेर हांगासर फाटल्या 15 दीस पयलीं खंय तरी 9 ऑक्टोबर ह्या दिसा साहिल मोहन कांबळे हो भुरगो 15 वर्साचो शाळेक वयता म्हणून भायर सरपी सांजेच्या वेळार परत घरा पावलोच ना।
त्या दिसा आमी त्याच्या पेरेंट्सा कडेन उलयली, तेंच्यांनी सांगलें आमकां की पुलीस कंप्लेन केली. आयज अखेर 15 दिसांनी 24 ऑक्टोबर साहिल कांबळी घरा परतलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर.